नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच. उसगांव आनी सांखळे विर्डी जाल्ल्या अपघाताक दोग सोंपले. माशेलांत पार्क केल्ल्या ट्रकाक सांपडली एकल्याची कूड. पुलिशेन केलो पंचनामो. तपास सुरू. तळसाजोर फातोडा घराची वणत कोसळून चल्याक मरण जाल्यार बापूय जखमी. उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत केलो भरती. एक एप्रिला सावन घेवना एकाय रुपयाचे रीण, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. 1423 कोटींच्या शिल्की अर्थसंकल्पाचेर केले उलोवप. मुख्यमंत्री रीण घेता आनी पर्यटन मंत्री खंयसरूय खर्च करता पयशे. शॉन इव्हेंट्सा कडल्यानूय घेता कमिशन. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. सरकाराची हर घर जल येवजण पुरायेन अपेशी. हर घर जलाच्या दाव्या वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक काडले उजरावन. भटक्या सुण्यांची समस्या सुटावी करपा खातीर बेगीनूच नवे धोरण. मंत्री आनी आमदाराक विश्वासात घेवन भटक्या सुण्यांचो विशय करता सुटावो. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन. सुवारीस खून प्रकरणात दुबावीत अरविंद पवाराक अटक. गोंय आनी कर्नाटक पुलिसांची कामगिरी. पैशा खातीर खून केल्ल्याचे आयला उक्ताडार. दुबाविताक 1 दिसाची पुलीस कोथडी. ज्ञानबा तुकाराम आनी विठ्ठल नामाचो गजर करीत गोंयभर भक्तिमय वातावरणात मनयली आषाढी एकादस. देवळांनी वचून भाविकांनी घेतले विठ्ठलाचे दर्शन. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आता एक दुर्दैवी घडणूक. तळसाजोर फातोडा घराची वणत कोसळून 18 वर्साच्या चल्याक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ताचो बापूय गंभीर जखमी जाला. देखून ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून बुधवारा सकाळी फातोड्डेच्या तळसाजोर वाठारांतल्या एका घराची मातयेची वंट कोसळ्ळी. ह्या घरांत बापूय पूत दोगूच रावताले. वंट कोसळिल्ल्यान भितर चिड्डून 18 वर्साच्या पुताक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार बापूय जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. ह्या ताळसांजोर दोंगराचेर आसा. ताळसांजोर विद्यानगर वॉर्ड नंबर 23. आयज सकाळी 6:30 वरांचेर ही उनट जी आसा मातयेची, ती मातये उनट हे सायडीन पडली कोसळून. आनी हे घरान 2 जाण बापूय आनी चलो रावताले. चलो 18 वर्सांचो आनी तेजो बापूय रावताले. आनी ते ओनरान हे घर रूम रेंटा दिल्लो. सो हो तो भुरगो आहा पळय तो हे सायडीन फेसिंग करून आसलेलो, म्हळ्यार उंटी हे सायडीन. सो ती तेजी सारकी तोंडार पडली. आनी जेन्ना म्हाका तेंच्यान रोखडो फोन केलो हांव म्हणटा न्हय म्हळ्यार आतां एम्बुलन्स बी आपयलें. एम्बुलन्सान आपोवन ताका हे सायडीन व्हरून एम्बुलन्सान गायलो. ते एम्बुलन्सान ते जे सिस्टर आसा ते सांगपा लागले ताका आनी कांय येना, तो एक्सपायर्ड जालो म्हणून. आमी मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो आतां थिंग मुखार तेजी हें चलता. हांव थिंगा आशिल्लें. आतां कलेक्टर बी येता म्हणलें म्हूण हांव आतां थिंग येयलां. सो भरपूर पावसूय आसा ह्या वर्सा. कंटिन्यू पावस आसले कारणान आनी हें दोंगरा वयलें उदक सगळें आनी तेंचें उदक मेळून ही वणट कोसळ्ळ्या. पूण ही मातयेची मातये वणटी. जेन्ना हांव हिंगा येयलें, जेन्ना स्पॉटार पावलें, हांव इमिजिएटली हे सगळें पळोवन आमी आमदार सरा आमचे विजय सरदेसाय हांव फोन मारलो आनी तेणी इमिजिएटली कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें, मागीर मामलेदाराक आनीक WRDकूय. सो ते आतां येतले म्हणून सांगलां पळोवपाक. आनी हिंग कितें आहा, फायर ब्रिगेड बी कांय हाडपा मेळना हे दोंगरार. आनी वाटूय तांकां सारकी ना हे सायडीन येवपाक. वाट सगळी कोसळ्ळी आसा आनी तितूंतल्यानूच ती येताय. सो तें जाल्ली कारणान हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाकूय फोन केला. आतां ताका लेबर मातशें धाडून हे सगळे डेब्री कितें आसा तें काडपा लायला. सो तांकांच आमी रावताय आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार.
रस्ते अपघात थांबपाचे नाव घेनात. बुधवारा गोंयांत वेगवेगळे कडेन जाल्ल्या 2 अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार माशेला रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकात एकल्याची कूड सापडली. ही कूड ट्रक चालकाची आसूये असो अदमास आसा. उस्कावात ट्रक आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले. दोगांयकू उस्काव तिस्कावेल्या भलायकी केंद्रात भरती केल्या. तांचेर उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. पुलिशेन ट्रक चालकाक अटक केली. आणि हांगा येवन पळयत जाल्यार ट्रक आनी स्कुटराचें एक्सिडंट जाला आनी एकटो बाबडो ट्रका पोंदा पडलो. तेजें नांव बी कितें? नांव म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. ओके. आनी आसूं तो बारीक भुरगो तेज्या वांगडा आशिल्लो थंय. आनी कोण फाटल्यान बसलेलो? फाटल्यान आशिल्लो तो इंजर्ड आसा म्हणटा कळ्ळें. आनी भुरग्याक कितें जालें काय? तो भुरग्याक कितें जालें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. हांव आतां हांगा पावला. पूण हांवें पुलिसांक कितें सांगलें, तुमी कितें करता पळय गाडयेची चूक बी आसा ती पळया म्हणून. ह्यो एविडन्स तुमी हें करा. त्या भुरग्या जो पळय गेला पळय मनीस तेकाय कितें मेळपा जाय तेज्या फॅमिलीक. ते बारीक 2 भुरगीं आसा तेका. पूण हो ट्रक खंय वयतालो? ट्रक हांगाच थंय हेजेर क्रशरा कडेन वयतालो. आनी हेवटेन क्रशर जालो आयज क्रशरांतलो ट्रक आसतलो. हय थंय लोडिंगा वयतालो काय? ना खबर ना. तो लोड आसा सिस्टर लोड. हो तेका आपटलो आनी पोंदा पडलो काय? ते कितें जालें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. म्हाका एक्सिडंट जाला म्हणून फोन येयलो म्हणून हांवें. ओके. तो पाडेली बी आशिल्लो असो? हय नाल पडटालो तो. नाल पडटालो. दुसरे वाटेन वेडी आमोणा पुलाचेर ट्रक आणि दुचाकीत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक ट्रका पोंदा आयिल्ल्यान मरण आयले. आज विड्डे आमोणा ह्या ब्रिजार एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. स्थानीक जो मनीस एक्सिडंट जो आसा तो विड्डेचो आसा. दिनेश उमाकांत जल्मी. बाय प्रोफेशन इज अ पायलट. तो विड्डेसून आमोणा वतालो कोणाक तरी हाडपाक आनी ट्रक जेची इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन मेळ्ळ्या त्या हिशोबान ट्रक बिलोंग्स समवन फ्रॉम मडगांव. तो आमोणच्यान विड्डे गांवांत येतालो. स्पॉटार जर पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की पायलट तो आपल्या रायट पोजिशनाचेर आसा आनी ट्रक विड्डेसून वयता आसतना खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान येवन एक्सिडंट जाला असो दिसून येता बाय द सिच्युएशन. आनी इतलें सुद्दां सांगपाक हरकत ना की ह्या पायलटाक जवळ जवळ एक 10-20 मिटर सुमार ओडीत गेला आनी आतांच तेजे हांगा इन्फॉर्मेशना प्रमाणे निधन जाल्लेलें आसा. ह्यो इन्सिडंट म्हाका दिसता अरावंड 4-4:30 हेच्या दरम्यान आसा. आनी सांगपाचो म्हणजे ह्या ब्रिजाची एक टर्न जो आसा तो पळयतात जाल्यार खूब वेळा आमकां कळोन येता. आमी पयली नदरेन आयलेले 4 टर्न आसल्या कारणान आनी खूब इन्सिडंट हेज्या पयलीं जाले. तशेंच मार्शेला रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या टेम्पोत एकल्याची कूड सापडली. घडये ही कूड ट्रक चालकाचीच आसुये असो अदमास आसा. मार्दोळ पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामो केलो. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 1423 कोटींच्या तात्पुरत्या शिल्की अर्थसंकल्पाचेर उलोवप केलें. 2023-24 अर्थीक वर्सा खातीर 4200 कोटींची रीण मर्यादा आसतना आमी फकत 2067 कोटींचेच रीण घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. तशेंच 1 एप्रिला सावन आयज मेरेन 1 रुपयाचें रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. हांव 3 वर्सांक म्हणजे 21-22 एका सरप्लस रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज अ 59 crore. 22-23 रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 2400 crores आणि 23-24 प्रोविजनली रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 1423. थोड्योच स्टेटी जो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडटा तितूंतले गोंय स्टेट आसा. धाकटी स्टेट जावन सुद्दां रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडला आणि ते सक्सेसफूल करून दाखयला. स्पीकर सर, फाटल्या 3 वर्सांक आमच्या स्टेटीत वेगवेगळे अचिवमेंट जे आसा पळय न्ही हे आमी अचिवमेंटूय घेतले आणि ताका लागूनच आमी रेव्हेन्यू सरप्लस फिगर दाखयता आसतना इट इज एन सफिशियंट रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो आमच्या कमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द सॅलरीज, पेन्शन, एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेन्सीस, इंट्रस्ट रिपेमेंट, वेलफेअर स्कीम, पावर परचेस एक्सेट्रा हाज्या खातीर जे आसा पळय न्ही हे आमी आमच्याच रेव्हेन्यूंतल्यान करता. आमी जे लोन बॉरोविंग जे करता पळय न्ही हे एसेट क्रिएशना खातीर करता. मुद्दम जर पळयशीत जाल्यार एसेट क्रिएशन कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमी केलां हेंय तुमच्या लक्षांत येता. फाटल्या 5 वर्सांक विथ द डबल इंजीन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हातूंतल्यान आनी आमच्या हातूंतल्यान जो एसेट क्रिएशन केला
ताज्या खातीर आमी लोन जे आसा पळय न्ही ते लोन घेता, बाकीच्या गोष्टी खातीर आमी लोन घेयना. स्पीकर सर, आमी बॉरोवींग करता हाजेर म्हणजे लोनां आमी घेता आनी लोनांत घेवन म्हणजे आयचो जो 27,000 काय 28,000 कोटी रुपया कितें दाखयला ताका आमी वी आर ट्रान्सपरंट. खंयचेच लोन आमी केन्ना लिपोवनूय दवरूंक ना, खंयचे इन्क्लुडींग द कॉर्पोरेशन. इट इज इन द हेजेर आसा म्हणटा तशें. त्या आमकां लोनां घेवपाची लिमीट FRBM जेका लिमीट म्हणटा ती कितली आसा म्हणजे आमकां 21-22 ती लिमीट जी आशिल्ली 3,280 कोटी आनी आमी लोन एक्चुली कितले घेतलेले 1,624.25 कोटी रुपया आमी बॉरो केल्ले. आमच्या कडेन स्टील अनयुटिलायज्ड स्पेस जी आशिल्ली 1,655.75 क्रोड्स आमी घेवंक शकताले, बट तरी आमी घेवंक ना. जाय जाल्यार आमच्यान घेवं येता आशिल्ले. आमकां 22-23 3,785 आमचें बॉरोवींग लिमीट आशिल्लें. एक्चुअल बॉरोवींग आमी 775.65 कोटीच केला. हाज्या वयर आमी बॉरोवींग करूंक ना. 3,009 कोटी रुपया जे आसले ही लिमीट आमची अनयुटिलायज्ड स्पेस आशिल्ली. थर्ड 23-24 4,200 कोटीची लिमीट आशिल्ली. 2,067 कोटी जे आसा इतकेच लोन घेतले. 2,132 कोटी आमच्या आनीकूय घेवं येता आसले. स्पीकर सर, आमी जे 2000 टील ह्या क्वॉर्टरांत विजय उलयता आसतना ह्याय क्वॉर्टराचेर उलयलो. टील ह्या क्वॉर्टरांत आज पर्यंत 1 रुपया सुद्दां सिंगल 1 रुपी फ्रॉम द 1 एप्रिल टू टील डेट आमी लोन घेवंक ना. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या जायराती खातीर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या परस पर्यटन खात्यान चड पयशे मोडल्यात. पर्यटन खात्याची कंत्राटां मेळपी शॉन इव्हेंट्साची वर्सुकी उलाढाल 60 कोटींचेर पावल्या. हातूंत पर्यटन मंत्री कमिशन घेता असो सणसणीत आरोप विजय सरदेसायान केला. पर्यटन खात्याची कंत्राटां मेळपी शॉन इव्हेंट्साची वर्सुकी उलाढाल 60 कोटी रुपया जाल्या. शॉन इव्हेंट्स हो सरकारी जावय जाला. राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या जायरातीं खातीर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या परस चड पयशे पर्यटन खात्यान खर्च केल्यात. मुख्यमंत्री रिणां घेता आनी पर्यटन मंत्री खंयसरूय पयशे खर्च करता म्हूण आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. आता शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा स्पीकर सर, आनी तो मुख्यमंत्री बावडो लोन घेत आहा. काल सांगता आपूण लोन घेवचो पडटा, आपल्याक इतले मेरेन घेवं येता आनी हो रोड शो आनी फेस्तां करून ते पयशे काबार करीत आहा. कशें ते सांगता स्पीकर सर? नॅशनल गेम्स जाल्यो गोंयांत. नॅशनल गेम्स म्हणटा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो? स्पोर्ट्साच्यो. नॅशनल गेम्स एडवर्टायज करप आनी प्रमोट करप कोणाचें काम? फायनान्स डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याचें म्हणटा की तें काम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें म्हणून. पूण ना, इन्फॉर्मेशनान कितले पयशे मोडले? कमी मोडले. टुरिजमान ताजे परस चड मोडले. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें जॉयंट वेंचर शहाजानाचें हाजें आनी मुख्यमंत्र्याचें बी. कित्याक मुख्यमंत्र्यान तें ओवररूल केला लास्टाक. ताजे फायनान्स डिपार्टमेंटाची नोट आहा म्हजे कडेन. तूं प्री ऑडिट करतलो, तूं हें कितें अकाउंटेबिलिटी पॅरामिटर्स म्हणटा ताजें कितें आमकां एक उतर दिवंक शकता? तितलेंच सांग म्हाका. Speaker sir, we have been trying to ensure that we are able to increase our scope as far as tourism is concerned. And जेन्ना समज फाल्यां आमकां संदी मेळटा की नॅशनल गेम्स आसा इतले आमी मोडून आमी नवे नॅशनल गेम्स गोवा इट्स अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस एज गोवा. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्युअर की त्या टायमार टुरिस्ट फ्लो मॅक्झिमम येवचो. हो आमचें कर्तव्य आसता. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर, whatever we are doing is placed in the empowered committee as far as report is concerned. ताका समज रिपोर्टाची कॉपी जाय, we will place the report copy to him also. फाटल्या 4 वर्सांत पर्यटन खात्यान रोड शोचेर 63 कोटी रुपया मोडले. 63 कोटींतल्यान भारतान केल्ल्या रोड शो खातीर 30 कोटी आनी आंतरराष्ट्रीय रोड शो खातीर 33 कोटी खर्च जाले. हाचो पर्यटन खात्याक कितें फायदो जालो असो प्रश्न आमदार विजयान उपरासलो. हाचेर संवसारीक पावण्यार गोंयच्या पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय रोड शोज आयोजीत करता म्हूण पर्यटन मंत्र्याची जाप. आयकात. सो स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न आहा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम, टू द मिनिस्टर फॉर टुरिजम. कितले टुरिस्ट तुजे स्पेनाच्यान आयले आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा, हे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हणटा कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेर आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? हाचो प्रश्न. व्हडलें भाशण नाका. सो वी नीड टू एन्श्युअर इमर्जिंग मार्केट्स खंयचे, त्या इमर्जिंग मार्केट्साक टॅप करपाक ते साऊथ ईस्ट एशिया आसूं, साऊथ एशिया आसूं, US आसूं, UAE मार्केट आसूं, जर्मनी आसूं, सगळ्यो ज्यो मार्केट्स आसात त्यो टॅप करपाचो निर्णय थंय जाता.
WTM लंडन, ITB बर्लिन, IITF हे सगळ्यो ज्यो मॉस्को जावं ज्यो आमकां रिलेवंट आसता थंय आमी पार्टिसिपेट जाता. आता जेन्ना थंय पार्टिसिपेट जाता स्पीकर सर, तेन्ना इट इज नॉट की थंय गेले आनी रशियेक हाडले, थंय गेले आनी स्पेनिश हाडले. वी आर प्रेझेंटींग आवर सेल्फ टू द वर्ल्ड टू बी वेअर दीस टायप ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो कम. आयच्या वर्साक स्पेनाचे गेले, स्पेन कितले आयले? आमच्या कडेन ताजो नंबर नासता स्पीकर सर, कित्याक इमिग्रेशन डजंट शेअर डेटा विथ अस. वी गेट द ऑल इंडिया स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे ह्या वर्सा समज कोविडाच्या वेळार 33,000च जाल्ले जाल्यार ह्या 3 वर्सांनी आमी 4.5 लाख इंटरनॅशनल टुरिस्टाच्या हाजेर नंबराचेर पावले. 4,52,000 एज ऑन डेट फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्या हर घर जल येवजणेचो दावो खोटो. राज्यातल्या कितल्याशाच तालुक्यात पिवपाचे उदक सोडूनच दियात, नळ जोडणी लेगीत ना असो आरोप करीत विरोधकांनी हर घर जल येवजणे वयल्यान सरकाराक उजरावन काढले. उदकाच्या विशया वयल्यान आमदार विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार आणि कार्लोस फेरेरा हांणी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. गोंयांत दिसान दीस उदकाचो उणाव निर्माण जाता. उदका खातीर लोकांक भर पावसांत लेगीत त्रास सोंसचे पडटात. ह्याच मुद्द्या वयल्यान विधानसभा अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार आणि कार्लोस फेरेरा हांणी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. सरकाराच्या हर घर जल येवजणेचो दावो खोटो. राज्यातल्या कितल्याशाच तालुक्यात पिवपाचे उदक सोडूनच दियात, नळ जोडणी लेगीत ना अशें विरोधकांचे म्हणणे. सरकारची हर घर जल येवजण पुरायपणान अपेशी थारल्या अशें तांचे म्हणणे. Fear and anxiety in the minds of the people due to severe water shortage. The steps the government has taken in this regard so that water must be available 24/7 to every household daily, or provide alternate measures to ensure that Goans have access to potable water. Speaker sir, खूब लोकेशनां आसा. फॉर एग्जाम्पल वाळपय, सत्तरी, मोरजी, आरांबोल, पेडणे, अंजुणा, पणजे, बाणावले, पेडणे, सियोली जंय वॉटर शॉर्टेज आसा. तितलेंच न्ही स्पीकर सर, म्हजे कडेन एक हांगा न्यूज आयटम आहा तो सांगता, आनी म्हाका दिसता मायकल लोबोन ताजेर पयर उलयलां. कलंगूट, आरपोरा, नागवा, पारा आनी काणका आर फेसिंग वॉटर शॉर्टेजीस when water floods are also happening at the same time. उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून घातलेलो आसा. आतां आमकां रिप्लाय येयला त्या प्रमाणे उदकाची शॉर्टेज ना आनी 24/7 वॉटर सप्लाय आख्खे गोंयभरांत मेळटा. हेच्या पयलू जो आदलो मिनिस्टर आसलो निलेश काब्राल हेजे कडेनूय खुबसो वाद जाल्लो, कारण तोय सांगतालो, पण तेणेन सत्य कितें आसा तें सांगलेलें की उदक आमी सगळ्यांक प्रोवायड करूं शकना आनी शॉर्टफॉल आसा म्हणून. मात हांगा तें दाखयता, हांगा शॉर्टफॉल 79 MLD आसा म्हणून दाखयता. आनी BJP सरकाराचो जेन्ना 2022 इलेक्शन आसलें तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन तुमी घातलेलें की 24/7 वॉटर सप्लाय आसतली आनी हर घर जल आसतलें. आतां हें कशें ना, हें प्रत्येक वेळा आमी सांगता, आतांय सांगता, हेच्या फुडेंय सांगतले, कारण सरकार जावं CMाक बसून खरें सत्य परिस्थिती कितें आसा ती म्हाका दिसना ताका खबर आसा, पण तरी पूण तोली पळोवंक सोदता. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता की वॉटर शॉर्टेज हें प्रत्येक गांवांनी आसा, प्रत्येक गांवांनी. हांगा अशें एक सिटीन ना आनी खंय प्रत्येक गांवांनी वॉटर शॉर्टेज आसा आनी 24/7 म्हणटा तें उदक मेळत ना. आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसनोराचें उदक येता तें कारोना, ओलावली, पोंबुर्पा, एकुशी ती फूल लायन इफेक्ट जाता, ती पोरवरी पासून वयता. मागीर हे सायडीन आल्दोना उदक मेळना, साईनगर, नाशनोला, बास्तोरा, ओकसाई. बोरवेल मारून उदक चोरप्यांचेर आपल्याच सरकारान कारवाय केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत विरोधकांच्या आरोपाक जाप दितना सांगले. पंप लावन उदकाची चोरी करप्यांची नळ जोडणी कातरून उडोवपाचो आदेशूय अभियंत्याक दिला. चुकून कोण सापडल्यार अभियंत्यांचेर लेगीत कारवाय करपाक फाटीं सरचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. उदक चोरता लोक, चोरिना न्हू, जे थोडेशे कन्स्ट्रक्शन करतात पळय घरां न्हू तेन्नाय चोरतात. आमच्याच पायपाक मिटर लावन उदीक ओडपाची संवय बऱ्याच जाणांक आसा आनी बिल्डराकूय आसा. हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां, नवीन हांकां आमी कनेक्शन्स दिवचे ना, तांकां नवीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा तांकां दिवचें ना. मदींच कोण तरी बोरवेलाचेर उलयलो, आयज पर्यंत केन्ना बोरवेलाचेर एक्शन घेतलेली तुमी आयकलेली? म्हज्या सरकारान ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केली. इल्लिगल बोरवेल आमी मारपाक दिवचे ना, तेजी फायन सुद्दां वाडयता आतां. एक तर परमिशन घे, ज्याका जाग्यार गरज आहा त्या जाग्यार बोरवेल दितले, इंडस्ट्री आसतली आनी खंयसर, बट इल्लिगल मारली जाल्यार तेजी फायन आहा पळय न्हू ती 10 लाख करून दवरता वयली. आनी इवन दो जेंच्यांनी अशा पद्दतीन इल्लिगल बोरवेल मारूनय उदक जें चोरलां पळय न्ही, आफ्टर ऑल इट इज चोरलात, पायपलावन जावन चोरलां, तांकांय आतां सोदपाक लायला.
कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें व्हेरीफाय सांगचें पडटलें, नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय हे परत भरूंक लायता. बट मूळ गोंयकार जर म्हाजो उरला आसत कोण ज्याच्या गांवांत अजुनूय बी हो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार दिवपाची तयारी आसा. आनी अजुनूय हांव सांगता तर त्या खातीर जे म्हणजे आमचेच अजून बील पेमेंट जे करपाक जाय लोकांनी ल्हान ल्हान बिलां तीच एकोमुलेट जावन उरली. आमी 2-3 फावटी OTS काडली तरी लोकांनी भरूंक ना. बट कमर्शियल जेंच्यांनी भरूंक ना तांकां डिस्कनेक्ट करपाक आमी सुरवात केली. पयले फावटी रिकवरी फास्ट जावपाक लागल्या तेंय दवरूंक ना आमी. खूब स्पिडीन रिकवरी करपाक लागलेले आहा. ताका लागूनच म्हणजे ज्या अशा पद्दतीत उदकाची चोरी करता हांव म्हज्या इंजिनियरांकूय स्ट्रिक्टली सांगता तांच्या हातूंतल्यान जर कोण अशी फाल्यां सकाळी म्हणजे विदीन 15 दिसाच्या भितर पंप लावन उदक चोरपाची जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ते पंप डिस्कनेक्ट करचे, पंप कॉन्फिस्केट करचे आनी चुकून जर सापडले आसत जाल्यार हांव इंजिनियरांचेर सुद्दां एक्शन घेवपाक वगीर रावपाना. कारण जो कोण उदका खातीर पयशे पे करता आनी तेज्या घरा पर्यंत तें उदक ताका मेळपाक जाय हें म्हजें मत आसा. आनी तेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांतल्या भटक्या सुण्यांची समस्या सुटावी करपा खातीर बेगीनूच नवें धोरण हाडटा. पशुसंवर्धन मंत्री आनी आमदारांक विश्वासात घेवन भटक्या सुण्यांचो विशय सुटावो करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान भटक्या सुण्यांच्या प्रस्नाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर विधानसभेत सुमार 2 वरां चर्चा जाली. हाचेर पशुसंवर्धन मंत्री निळखंठान आश्वासन दिवंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याक मदीं पडचें पडलें. पळयात. जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी अटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमच्या बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. कित्याक हालींच आमी पळयला एक यंग गर्ल फ्रॉम लोतलीम वॉज बीन अटॅक एट बानावलीम बीच. आयज आमचो टुरिझम मिनिस्टर हांगा आसा तेका हांव कितें तेणेनूय स्टेटमेंट केलेलो आसा टुरिझम मिनिस्टरान कितें बाबा जे सगळे बिचांचेर जे अटॅक जावपाक लागलेले आसा. आयज इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता, फाटल्या दिसांनी रशियन ट्युरिस्टाचेर अटॅक जाल्लो आसा एट बानावलीम बीच. मागीर आमचो बॉलिवूड एक्टर रिया हेजेरूय अटॅक जाल्लो आसा बाय स्ट्रीट डॉग एट कोलवा बीच. इवन जे आमचे डिस्ट्रिक्टाचे लायफगार्ड आसा जे टुरिझम मिनिस्टराक सांगपाक तेंचेरूय अटॅक जाल्लो आसा. चडशे हावजांच्या मेंबरांनी उलयलां ते खरोखरच डोकेदुखी आहा. आनी तितून कितें आसा की आमी ते डायरेक्ट हँडल करूं शकना म्हणून सगळे संस्था केल्ले आहा. आनी हे सगळें आसल्या कारणान काही हँडल करता आसतना लिमिटेशनूय आहा. जशें सगळ्यांनी सजेशन केलां त्या प्रमाणे ते सजेशन घेवन हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बसता आनी हेका कशें बेस्ट ऑफ बेस्ट वे आवट गावता हेजेर सोल्युशन काडटा. 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हे करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर. पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. म्हाका खबर आहा कारण खुबशे एक्सिडंटूय जे आसा हेका लागून जाता. टुरिजमाकूय त्रास जावपाक लागलेलो आसा. सगळे आसा स्पिकर सर. बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो कन्सिडर्ड करूनच आमी वेटरनरी मिनिस्टर आनी हांव मेळून सगळे डिसिजन घेवन तुमकां पॉलिसी कळयता. थँक्यू स्पिकर सर. हरमलात डॉग टेम्पल उबारून विदेशी बायल 70 भटक्या सुण्यांक सांबाळटा. सुण्यांक सांबाळपा खातीर भाड्यान घेतिल्ल्या घरा खातीर ती म्हयन्याक 1 लाख रुपया फारीक करता. पूण भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करपाक सरकार मात कमी पडिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान केलो. तशेंच ह्या विशयाचेर विरोधी आमदार विजय सरदेसाय, वेंझी आनी हेरांनूय उलोवप केलें. एक हरमला बिचाचेर एक डॉग टेम्पल म्हणून आहा आनी ते डॉग टेम्पल कोण चलयता हांव मुद्दम मंत्र्याक कितें सांगता हें आमकां करपाक जाय. हे हय डॉग टेम्पल म्हणून घर घेतला भाड्याक आनी 70 कुत्र्याहून चड थंय ते पोसल्यात तेंच्यांनी. ती कोण चलयता? एक महिला भायली फॉरनर ती. हे जर भायल्या देशांतले येवन जर हांगासर आमकां म्हणजे आमचे स्ट्रे डॉग्स आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी तांकां सांबाळ शकतात जाल्यार आमचो सरकार कित्याक सांबाळूंक शकना? हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय. स्पिकर सर, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाणाले कोलवा भरपूर हे स्ट्रे डॉग्स जाल्ल्या आनी भरपूर त्रास जाताय आनी ह्या दिसान जे डॉग बायट्स आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड जालो आहाय. I have taken an initiative along with the World Veterinary Services, that is WVS, and MR, that is Mission Rabies. यांचे बारार आमी इनिशिएटिव्ह घेवन हें काम कमेस केलो. नाव डिफिकल्टीज दॅट वी आर फेसिंग. मुको 7 पंचायत आहे. 7 पंचायतींतल्यान एक पंचायतीन लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी फॉर्म केल्या. फॉर्म केलं नाही. हे सगळे गोंयांत हेच प्रॉब्लेम जाल्ल्या
I would request Honorable Minister for Panchayat, if you can set them a deadline by 31st August, mandatory you have to form these committees. स्टरिलायझेशन ऑफ पेट्स म्हणजे म्हज्या घराचो मेल कुत्रो आहा ताका कापास करचोच पडटलो यू हॅव टू स्टरिलायज हिम हें एनफोर्स कर. इट इज डन इन द लॉ. आय विल शो यू हाऊ इट कॅन बी डन इन द लॉ. 2 यू स्पीकर सर एक मिनिट, तुम्ही डायरेक्टली सरकारान मुखेलमंत्री NGO तुम्ही अपॉइंट करा. तुम्ही पंचायतीक सांगनाका वा म्युनिसिपालिटीक सांगनाका, तुम्ही अपॉइंट करा. हें ताजें काम. तिसरें स्पीकर सर, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आहा. तुम्ही म्हणला कितें NGO रजिस्ट्रेशन करतलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाय. कित्या खातीर जाय? नवी भुरगीं जर कोण आयलीं आनी तांकां दिसलें की कुत्र्याक आमी राखतलीं तर तांकां 3 वर्सां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून ती भायर पडटा. वाय शूड सो मेक दोज नॉर्म्स इजी. 4थें स्टेप स्पीकर सर, एक हेल्पलायन नंबर करा की बाबा हो कुत्रो चापपाचो आहा ताका WhatsApp करून 1 हेल्पलायन नंबर यू ऑल आयडेंटिफाय. अशें केल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारात सध्या अपघातांचे प्रमाण वाढतच आसा. बुधवारात दिवचल बस स्टँडा लागसारच्या बगल रस्त्यार जाल्ल्या एका विचित्र अपघातात एक कार रस्त्या कुशीकच्या डिवायडराचेर चडली. कारीच्या धपक्यान रस्त्या कुशीकचो लायटीचो खांबो मोडलो. मुखावयल्यान येवपी दुसरे कारीचो चालक मात नशिबान वाटावलो. ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावना. काल दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्याचेर 2 कारीं अपघात जाल्लो आसतनाच आयज बुधवारा दिवचलच्या बस स्टँडा कडल्या बायपास रस्त्याचेर एक विचित्र अपघात जालो. GA04 T7479 ह्या नंबराची कार चक्क बायपास रस्त्यावयल्या डिवायडराचेर चडली. हे कारीन थंय आशिल्ल्या एका लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. त्या बरोबर लायटीचो खांबो मोडून पडलो. ह्या अपघातात कोणाकूच कितें जावना. नशीब बरें म्हण फुडल्यान दुसरे वटेनच्यान येवपी एक कार चालक वाटावलो. हो अपघात नेमको कसो जालो तें कळूंक ना. मजगती ह्या अपघाता उपरांत बायपास रस्त्यावयल्या येरादारीचेर मातसो परिणाम जालो. एके वटेनच्या लेनी वयल्यान तर वरभर येरादारी बंद दवरची पडली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.